हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी हाय न्हू? सगळी बरी. आमी बी हाय सगळी बरी. बाब बरना. बाब तुम कालच्या लोगान चयला सो तेगे पांये दुखता. रातचो मिड नायट उठोन पांव दुखत कंप्लेन करता. सो तेका दोतोरागेर हाडलेलो आनी ताशी तोंडी आलो तेका. सो दोतोरागेर हाडलो. दोतोरागेर जालें काम आनी आतां फॉर्मासी येयलो हाय. सो फॉर्मासीन पार्किंग ना न्हू, सो गाडयेन भोवला आनी डॅडी गेलोलो. सो आतां तो रडोन आपुणूय गेला. गाडयेनूय भोवलोले हा आनी थोडी मातशी येयला आनी तेका सिरप दिल्या 2 म्हयन्यांची पांयां लागोन दुखत म्हणून. अशें हे सच कांय ना, अशें दुखत म्हणटा, पांये दुखत म्हणटा. आतां रातचो उठोन रडटा दिले. आनी मुखार दाखय तुमकां च्या पिवपा वयता कित्याक उठोनूच अशीं येयलें कित्याक राती न्हिदोना न्हू. सकाळ न्हिदोलो तो. सकाळ न्हिदलोलो सो तेका सकाळ उठायन हाडलो. तेका लागोन तेका आतां कितें दिता च्या पिवपाक. सिरप गायल्या न्हू, सो पांचशे पोटाचें जायना. घालपा वता म्हणल्यार टायम आहा. तेका लागोन कितें च्या कितें दी म्हणल्यार डॉक्टर. तेका लागोन दिता. मागीर दाखयता तुमकां. कायद्याचे च्या येयल्या ती इतली मागीर मसालो डोसा. मॉर्निंग हा प्लेन हा दाखय. That one you want? This you don't want? हेलिकॉप्टर जा खंय तेका ते हेलिकॉप्टर घेवपा येयला. ते दोनांतले खंयचो घेतलो तो म्हूण घरा पावोन दाखयता मागीर. ओके. I putting bangles. You girls no. You girls. Yeah, I putting bangles. You want bangles? You want bangles? You want? Yeah. You're a girl. You're a boy. I got you one bangles. You're a boy. Boys don't put. आमगे शॉपिंग जाल्या तुवें ते घरा. बाबाक कित घेयला हेलिकॉप्टर आनी कित कित घेयला तें दाखयता तुमकां घरा. थंय ती येता थंय तेन्ना जेन्ना What? लेट्स गो होम. Yeah, I putting money. Not putting money, you have to give it to the uncle. Mama gave me. Okay, give. Okay, मागीर मेळटा घार पावले. घार पावले आनी बाबा वखद गायलें दवरलो आनी गायलें तेका आनी अर्दें वखद तिंगा गायलो तेका. तेका ते गोडसाणी ते गोड आहलोले कोडू आहा ते मातशे कसतेच करूंक लागले. देर सीटावर तेणे आपल्या हेलिकॉप्टर जावं. मॅफी खूब दीस जाला सांगतालो दादा हेलिकॉप्टर दी म्हणून. हांव जाणा उठ्ठा म्हणटा कितें सिटी. आयज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी हाय न्हू? सगळी बरी. आमी बी हाय सगळी बरी. आनी आतां भुर्जी करता पनिराची दाखयता तुमकां. पनीर हाडलोलें हांवें तितकी भुर्जी करता. भुर्जी रेसिपी ऑलरेडी शेअर केलो हांवें हिंदी चॅनलाचेर. ह्या चॅनलाचेर केलो जाल्यार म्हाका एक्सप्लेनेशन जाय जाल्यार म्हाका कमेंटार सांगल्यार जालें म्हणून हाडटलें. भाकरी करपा म्हणल्यार करपा ना. डॅडी म्हणल्यार ब्रेड हाड म्हणलें. डॅडी ब्रेड हाडून गेला आनी बाबाक एक कमेंट येयलो न्हू. तूं बाबा तेल काड म्हणून सांगलो. थँक्यू सो मच. वय तशें केलें. बाबा तेल काडटा राती कडेन न्हांवचे पयलीं आनी सकाळीं उठून तेल काडटा. आतां पांय दुखोन थोडी तेगी बरी जायना. आतां हांव नको आयतारा म्हाका फंक्शन आहा गांवां. त्या फंक्शनाक वचून पावतलें काय ना तें त्या बाबा लागोन मातशें पयस आहा तें फंक्शन. बरो ना न्हू पयस न्हू म्हणल्यार मातशें तो बरो जावसर मातशें हें जाता. तो बरो जाल्यार वयतो फंक्शनाक. जाल्यार स्कीप करता कितें करता खबर ना. ओके मागीर मेळटा तुमकां. मागीर भुर्जी रेडी आहा च्यायेन. बेस्ट तुका चपातीन बेस्ट लागत ती. बट ब्रेडांनी बरी लागता. स्लायस ब्रेड काडला कितें हाड म्हण डॅडीक धाडला. गेला बाराबर आपूण वयता जाल्यार वचूं म्हणलें. आतां उठलोलो न्हू बेश्टो तें पापा बाराबर वचूं सोदता न्हू जाल्यार वचूं येयलो दाखयता. ब्रश रे मुठी ब्रश. कम इनसाइड. ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके ब्रेकफास्ट दाखयता रांदता कितें जेवणाक आयज. फ्राय सुंगटां बेल्या कोडी आनी चिकन आनी ब्रिंजॉला पिकल रेसिपी शूट करता.
घात मेळटा थंय मातसो चोयला तावो बी पडलो मम्मा गेलो हय सारकी तोकली जोड जाल्या धोये धरोना सारकी जोर येता दिसत म्हाका सो ब्रिंजॉलाचे पिकर शूट करूंक जाय आसलोले गेलोलें हांव करपाक बट जायना जालें हाफू शूट हें केल्लें आनी तुमकां दाखयलें हेचे म्हाका पयलीं हांवें रांदिलां मामीन कितें कितें सो तें आनी आतां तकली खूब जोर जालें म्हणून मामीन लेमन ज्यूस करून हाडलो लेमन ज्यूस म्हणल्यार सोडा ना दोतून उदकान लेमन घालून दिला तकली मातशें हें जात जालें चोयता म्हणून फोडटा सारकी आनी आतां एडिटींग कोत्ता कित्याक आयज थर्सडे फाल्यां फ्रायडे फाल्यां रिटिरा वचोंक जाय आनी मागीर थिंगसून मागीर आनी कितें काम आहा सो थिंगा म्हणल्यार फाल्यां एडिटींग करपाक हांवच कितें कोत्ता आयज राती कोण व्हिडियो येता न्हू ते सकाळचें एडिटींग कोत्ता पयलीं कितें कोत्ता 2 दिसाचें बी घालून दवरतालें बरें पडटालें आतां टायम मेळना 2 दिसाचो बीन एडीट करपाक सो आतां हांव कितें केलां सगळें एडीट कोत्ता हिंदी चॅनलाचे 2 केल्या आयज केला हाल्याचो केला की हाल्या 2 सुमार कशें वयत कोत्तलें रिटिरा वयता जावपाना सो तें जालें बोर आतां हेर एंड स्कीन ग्लॅम गर्ल चॅनलाचो एडीट कोत्ता एकूच कोत्ता थिंगा मागीर क्लिप काडया म्हणून सो ते एडिटींग करून 2 करून जाय ते एडिटींग आनी आमगे तुमगे व्लॉग चॅनलाचे एडिटींग करूं जाय सो हो व्लॉग बी तुमकां येतलो हाल्या येता तुमकां हो व्लॉग हांवें तेका शूट कोत्ता मागीर कितें कितें घालपा जाय न्हू तुमी मागीर रेसिपी कितें शूट करीत जाल्यार घालतलें एड कोत्तलें आनी पनीर भुर्जी बरी जालोली सारकी टेस्टी खूब जाय तुमी ट्राय करा शेअर केल्या हांवें हिंदी ब्लॉगाचेरूय शेअर केल्या आनी ग्लॅम गर्ल हेचेरूय शेअर केल्या दिसत म्हाका आतां लायक जाता आनी एकल्यान म्हाका सांगलोलें डिफरंट रेसिपी आय वील ट्राय म्हणून सो कोणे ट्राय केल्या घरा कोणे भुर्जीची रेसिपी म्हाका सांगाया आनी तुमकां कशी लागोल तें सांगाय ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा आनी हांवें शूट करूं जाय कित्याक हालें भायर सोताय न्हू सो स्कीन मातशें पेम्परींग करूंक जालें स्किनींग चोयतलें दाखयता तुमकां कितें कोत्तें मातशें बिहायंड द सीन ऑफ ग्लॅम गर्ल चॅनलाचें बिहायंड द सीन कशें कोत्ता कितें तें दाखयतलें हे दिसांनी कांयच करूं ना 4-5 दीस जाले कांयच करूं ना ग्लॅम गर्लाचें चॅनलाक कित्याक बाब बरो ना जाल्यार बाबा सांडून जायना तेका आमी शूट करतना भायर धाडटा हांव भायल्यान हेडोन धाडटा ना कितें तेन्ना तो शूट करूं इजिली दिना तेका हांव जाय पडटा आनी हेच्यान तो बरो ना म्हणून तेका काय आयचो ब्लॉग चोयला आसलो 2 दिसांचो एक ब्लॉग करून तुमकां घायला कित्याक कांय शूट करूं ना बंद ना जालें सारकी जाम पडलें सगळीं बाब बंद ना जालें न्हू बाब बंद ना जालें म्हणून आमगे सगळीं बंद ना जाताय सो तो पिलर आमगे बाबा घराचो तो पिलर आलोत न्हू जाल्यार आमगे सगळो घर आलोता तूं म्हणटलें तशें कशें पिलर बाब कसो बाब पिलर म्हणल्यार राती कोण तो आख्खी रात जागा आसता आनी न्हिदता तो सुशेगाद न्हिदलो जाल्यार आमगे सगळीं सुशेगाद न्हिदताय तो सुशेगाद न्हिदोंक ना जाल्यार आमच्या घरांत कोणा जेम पडना आनी 3-4 राती जाल्यार रातचे कोणूच सारकी न्हिदनाय सगळीं जागी आसताय सो ते रात फुडले रात हें जाल्यार सगळीं बंद ना जाल्यार सगळ्यांक जोर तोंडी आनी सगळीं आल्लें सारकी तशें हांव दोनूय चॅनल हें कोत्ता हँडल कोत्ता सगळें आमी आतां तेका लागून तुमकां सिंपल व्लॉग हाडला 2 दिसांचो व्लॉग हाडला आनी आयज फ्रायडे आनी आयज रिटर्डा वचपा जाय आसलोलें सो थर्सडे आनी वेनसडे आनी थर्सडेचो व्लॉग तुमकां दिलो आयज फ्रायडे आनी केदो सांगिल्लें तुमकां आयज हांव रिटर्डा वचों जालें म्हणून म्हाका सगळें जायना जालें सारकी गाडी बंद चलपा जावपाना जालो म्हाका ओके सो आतां तेका तेशी बसयलो कित्याक हांव एडिटींग कोत्तालें आनी एडिटींग केल्या उपरांत तेंचे बोगले वयतो म्हणून सो आतां येयली धांवन म्हाजे बोगले मातशें जिवा बरो दिसोलें न्हू हेडटा बोंचो थिंगा धांवता आनी तेका तें आंकाशेर जाता आनी हें जाता आनी सारको वीक जाला चलता पडटा वीक जाला निसरोता बी कालान 2-3 पाटी निसरोनूच पडलो डॉक्टरान दिलें तेका शेरोप पांयांची बी घोटाळ्याच्यो विटामिनाच्यो दिले तेका आनी तेका रूच ना न्हू तोंडेन रूच ना सो जेवपा खावपा मातसो कुसता अशी जेवपा खावपा कुस्तारूच हा तेगेलें अशें कितें बरो जीत खायता म्हणून कांय ना तेगेलें आतां कितें खातालो तें मागीर स्टॉप केलां तेणें खावपाचें सो तांचेरूच कसो आहा भुरगो सो प्लीज प्रे करा बाबाक आनी मागीर आख्खे फॅमिलीक बेगीन रिकवर जाल्या उपरांत हांव जाल्यार मादर मेरी आनी डू ऑफ नो वेलिंग सेम आनी जेजू होली स्पिरीट सगळीं आमकां बरी कोत्ता म्हणून बाय ग्रेस ऑफ गॉडूच आमी इतली बरी आहा नाजाल्यार आनी जाम पोटोले हालोली आमी आहाय बरी सो दॅट आमी सगळें हँडल कोत्ताय शूटूय चालू आहाय सायड बाय सायड सगळें चालू आहा मागीर एम्ब्रॉयडरी विडियोज आमी पोतून स्टॉप जालो आहाय कित्याक सगळीं बरी ना सगळीं तेज बारा बरो आहा
सून येतालो दारा आडवलो तसो कोता आडवता भिरान दिसत ते गेले. सो आयचो सिंपल ब्लॉग 2 दिसांचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका सांगाय कमेंटान. बरो दिसलो लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. तशें ग्लॅम गर्ल चॅनलाक आजून कोणी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार थिंगा प्लीज सबस्क्रायब करा आनी थिंगा इन्फॉर्मेशन व्हिडियोज तुमकां मेळटले. ओके, टील देन बाय गाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग.